बामण भाटांना आणि हिंगा रेजिडेन्शियल एरिया आहा तुमी हेजेर कितें हें जालां तें बरें जावंक ना कळ्ळें न्हू हेजेर न्हू सारकें इन्वेस्टिगेट जावंक जाय आनी दुसरें कितें पळय जेन्ना असले पळय आतां स्क्रॅप यार्ड आतां हांव कोता न्हू आतां बरें कोता कांय ना इन्वेशन सरावंडींग लोकांचे कांय प्रॉब्लम ना जाल्यार ओके कितें आसता न्हू असले सिलिंडर वाडप हें सारकें न्हू स्क्रॅपाक असले सिलिंडर जावं कसले गॅस आयटम असले हाडप हें सारकें हे तेणी हाडपाचें गॅसाच्यो वस्तू कितलेच हाडपाच्यो न्हू कित्याक जाता न्हू केन्नाय कसलोय गॅस लीक जाता कितें लीक जाल्यार पळय असले आतां पळय आतां हें जालें म्हणून सांगता आतां फाल्यां कोण मेलो जाल्यार मागीर आतां हॉस्पिटलान व्हेलें म्हणटा तेंकां आतां खबर घेता तेंची कितें जाल्यार कळ्ळें तशें जावप सारकें न्हू आनी हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय कळ्ळें न्हू अशें कोणूय बियेन पडटलो आनी अशें कितें लोकांक त्रास जातले सरावंडींग एरिया कोणाक कितें जावंक शकता हें बरें न्हू आनी असले सिलिंडर असले स्क्रॅप एरियान अशें हाडप सारकें न्हू रुदल बाब तेणी म्हणला कितें तें ऑलरेडी पंचायतीक बा कितें कंप्लेन करतले कितें कांय एक्शन कितें जायना कितें म्हणटाले लोक ते तर तुमी कशें कितें पळयता पंचायतीक पळय म्हाज्या फुड्यान तरी आजून पासून कोण पावूंक हें कोण ना जाल्यार हांव इन्वेस्टिगेट करता अशें कितें आहा जाल्यार पूण इतले आतां रेजिडेंस हांगा लागीं आसा सो हो स्क्रॅप आहा तो ती काडपाची कितें गरज आसा हांगाच्या पळय हिंगच्या सरावंडींग लोकांक जाय तशें जावंक जाय कळ्ळें लोकांक तो त्रास जाता जाल्यार तेणी तें सांबाळून करूंक जाय अशें कितेंय करप सारकें न्हू लोकांक त्रास जायना तसो धंदो करा कळ्ळें न्हू लोकांक त्रास करतले आनी धंदो करतले अशें सारकें जायना कळ्ळें न्हू केन्नाय सरावंडींग एरियान तुका लोकांचें पयलें चिंतूंक जाय आमचीं भुरगीं आसता धाकटीं इस्कॉलाक वयता तेंचीय भुरगीं वयता इस्कॉलाक सगल्यांचें प्रिकॉशन घेवनूच करूंक जाय आनी मेन म्हणजे असले सिलिंडर जावं कसलेच गॅसीचे आयटम हितून आसा कसले स्क्रॅपान केन्नाच दवरप ना हें सारकें सिरियसली अशें डिपार्टमेंटान घेवंक जाय कित्याक आतां स्क्रॅपाची डील करता स्क्रॅपाचें करता तुमी सिलिंडर हाडटा फाल्यां लीक जालें आनी कितें जालें मागीर अशें जाता अशें जावप सारकें न्हू पूण स्क्रॅप इतलो लागीं बी आसपाक जायना तो कित्याक रेजिडेंस खूब लागीं हांगा तेकोन घरां जायतीं घरां तेकोन हांगा चारू वाटेनी सो इतले लागीं पळय आतां पळय लोकांचें जर प्रॉब्लम आहा जाल्यार लोकांचें डिसिजन म्हाजें डिसिजन तुमी लोकांच्या बरोबर रावतले हांव सदांच लोकांच्या रावता लोक आहा तिगांच रावता पण लोकांनी ऑब्जेक्शन दिलां न्ही सर केन्ना पसून की काय प्रॉब्लेम जाता करून तांकां पळय आतां हांव खबर घेता न्हू कितें जालें ती विचारता तर सगळ्या तुमकां खबर ना सर स्क्रॅप यार्डा करून आं तुमकां खबर ना स्क्रॅप यार्डा करून स्क्रॅप यार्ड हेका आतांचो न्हू हो स्क्रॅप यार्डाक म्हाका दिसता जातली ऑलमोस्ट 30 वर्सां ना रे आं कितें एबावट मायज म्हणटा ते 15 वर्सां जातली आं तेन्ना ओनली तुमी म्हणटा कितें हिंगा प्रिकॉशन जे कितें घेवंक जाय पळय तें घेवपाक जाय घेवकूच जाय 100%. हो इन्सिडंट जाला तेजेर आतां आमकां लेसन मेवलाय फाल्यां असलें आनी कितें जावंक ना फाल्यां कितें उजो पेटोवंक शकता कसलेय गॅस हाडले न्हू कितें स्पार्क जालो उजो पेटलो जाल्यार आनी कितें जावंक शकता न्हू हें जावप सारकें न्हू तेका लागून हे आतां पळय कोण आतां स्क्रॅप डिलर ओनर आहा तेणें सारकें सिरियस तुम्ही पळयतात GNH.